हॅलो फ्रेंड्स, सगळी कशी आहे तुम्ही? बरी आहे न्ही? जेयली हायली पिली आनी हांव चोय हेअर कटिंगाक गेलोलो आतां येयला आनी मातशे वक्तान म्हाका राय वचपा जाय. थिंग ब्रायना पेस्ट्रीज म्हूण आय, थिंग तुमकां हांव तें शॉप पेस्ट्री शॉप दाखयता. चोय बेबी सायकल चलयता. हॅलो म्हूण कशी आहे गे सर? सगळीं बरी आहे गे सर? जेयली हायली पिली गे सर? कितें कोत्ताय सर? आज सायकल घेवन खूंय वयता? इस्कुलाक वयता? मागीर कितलें येता परत घरा? पावतो मगो तूं घरा आयजू? आं बेगीन यो आं, हांव रावता तुका. आं चल, म्हाका बसून वता. आनी आयज कितें शिकयलेलें? कितें शिकयलें इस्कुलान? केसो ड्रॉईंग? आं, केलो मगो बरे भशेन? ओके. आनी चोय भायलो व्यू फ्रेंड्स सगळो. आतां म्हाका वचपा जाय राय फ्रेंड्स. आतां राय वयता आनी थिंग तें पेस्ट्री शॉपार वयता आनी थिंग मागीर मेळटा तुमकां. सो हे शॉप फ्रेंड्स, ब्रायना पेस्ट्रीज. चोय आतां भितर येवन चोया फ्रेंड्स. तांकां चोय केक्स पेस्ट्रीज बी मेळटाय आनी आतां बाकी सगळें भितरल्यान तुमकां दाखयता. चोय लूक आहा तो सारको व्हेरी ब्युटिफूल आहा आनी चोय कावंटर तेंगेलो. सो फ्रेंड्स चोय तांकां न्ही सगळे स्नॅक्स मेळटा. चोय बीफ पॅटीस, चिकन पॅटीस, एग पॅटीस, चिकन बर्गर, सॉसेज ब्रेड आनी चिकन रोल. सगळे स्वीट्स बिस्किट्स आय आनी तेंगे कॅफे चोय आनी कॉफी बी बाकी सगळें मेळटा आनी तेंगे अशें करून वयरूय आहा चोय. हिंगा पेस्ट्रीज बी आहाय तेंचे कडेन. सो फ्रेंड्स आतां आमी ऑर्डर केला चिकन रोल आनी सॉसेज ब्रेड आनी चोय तेंगे कॅफे आनी सगळें सिटींग बिटींग आहा अशें खंयचें. आनी तेंगे वयरूय आहा सिटींगाचेर कावंटर आनी हिंगा रोल आसा. फ्रेंड्स आमी हिंगा चोय चिकन रोल घेयले आनी सॉसेज स्प्रेड घेयला चोय सॉसेज रेस्टॉरंटाचे. सो फ्रेंड्स सकाळीं 8 o'clock ओपन जाता टील 1:20 दनपारां आनी सांजची मागीर ती 8 वरां पासून आसताय. सो केन्ना ये आनी विजीट कराय शॉपार. बाकी सगळें हिंगा मेळटलें तुमकां. आमगे गोवन स्नॅक्स, कॉफी एंड लायक सॉफ्ट ड्रिंक एंड ऑल. सो ही राय हायवे, ही राय हायवे आनी हायवे कट्टे थंय शॉप आहा. सो फ्रेंड्स आतां हांव शॉपार सावन घरा येयलां आनी तेंगे फोन नंबर शॉपाचो हांव डिस्क्रिप्शनान घालता. तुमकां केन्ना स्नॅक्स जाय, केक्स, पेस्ट्रीज कितें जावं तुमचे आनी मागीर ऑर्डर करपाक शकता. शॉपार वसाय विजीट कराय. आमगे गोंयकारांगे शॉप तें आनी आमगे गोंयकारांक सदांच सपोर्ट करून वयर काडपा जाय. कोणें आमगे गोवन्स लोकल्स कितें बिजनेस कोत्ताय जावं कसलें कितें जावं आनी हांव अशें करून कितें आहा तें तुमकां दाखोवपा ट्राय करता सगळें इच एंड एवरीथींग. जेन्ना म्हाका टायम मेळटा ते प्रमाणे हांव वयता विजीट करता खंय शॉपांचेर. सो अशें करून आहा आमगेलो गोवन कल्चर, आमगे गोवन ट्रेडिशन कितें आहा तें आमी हायलायट करपा जाय. सो तशें करून आहा फ्रेंड्स तें. चोय बेबी बसलो. बेबी कितें कोत्ता रे? बेबी वॉट डुईंग? चोय प्लेइंग कोत्ता ओगी आहा तें. आतां तेका पार्टनर ना कोण हेडपा. आतां कोण आहा हेडपा बेबी तुका? कोण ना न्ही. सॅड जालें तें आतां. चोय सॅड जालो आहा सारकें. चोय आनी हांव सकाळीं आयलो चोय फ्रेंड्स. सकाळीं आयलो आतां ती काडपा जाय. हेजी न्ही आमी जेल कोत्ताय. म्हणजे ही मातसो मोटे जाताय तेन्ना कोत्ताय जेले फुलांचे. मागीर ते ओलत्री बी घालपाक कोता येताय न्ही फ्रेंड्स, तेका लागून. चोय आनी आयज आमगे वाटेन निमाणी सायबीण आहा थिंगा आयज सांजे वचपाक जाय. सायबिणी वचपाक जाय. सो हिंग सगळें वयर सावन जाली. लास्ट एक घरां उरलें आनी मागीर ते दुसऱ्या वाड्यार वयता सायबीण. सो फ्रेंड्स आतां हांव एक ग्रावंडाक आयलोलो
आमगे मानोरा फुटबॉल ग्राउंड. सो थिंग लोक बाता वार दितायचे आमगे एवटे हिंग एशको बात शिकयताय ग्राउंडार सगळी ग्राउंडार शिकयतायचे बात हाडटा हिंग घालतायचे हेच चले बाता वार दिताय ते मिशनान दिताय मागीर थिंग हिंग रिक्षा येताय बात व्हरपा हीच सय बात भोगताच आनी फ्रेंड्स हांव चोय भायर गेलोलो शुगर हाडपाक सो शुगर हाडल्या 45 रुपीज किलो सो हे म्हारगाय खंय पावला ती जाय रावपाक सारकें म्हारगाय न्हू म्हारगाय उज पेटला उजो केसलो म्हारगायचो म्हारगाय उज जालो आनी फ्रेंड्स तुमकां सगळ्यांक थँक्यू वेरी मच तुमी म्हाका कमेंट्स कोत्ताय इतुले हितून सपोर्ट दिताय फ्रेंड्स थँक्यू इच एंड एवरीबडी असो आमगेलो मोग आसूं सदां आनी हांव तुमकां कितें बरें आहा तें हाडटलो व्हिडिओ मुगेले दाखयतलो आनी चल आमी मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन फ्रेंड्स मोग आसूं गॉड ब्लेस यू इच एंड एवरीवन बाय बाय फ्रेंड्स टेक केअर सी यू